नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. ईव्ही सबसिडीक अर्ज केल्ल्या एकल्याकय आतां मेरेन दमडी ना. सबसिडी दितलो जाल्यार सरकाराक जाय 12 कोटी. सबसिडी बंद केले उपरांत ईव्हीचो खप पडलो. खासा रिपोर्ट. कॉमन सिव्हिल कोड. बीजेपीच्या जाहीरनाम्यांनी हिमाचलांत यूसीसीचे उतर. वक्फ बोर्डाच्या प्रॉपर्टीचो सर्वे. मोदी म्हणटा उमेदवार पळोवपाची गरज ना. कमळाक मारात. आशीर्वाद पावलो. विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी आरक्षणा विशीं राष्ट्रपती कडेन उलयलां. फुडल्या 2 वर्सांत 2027चे विधानसभा वेंचणुके मेरेन विशय सुटपाची खात्री. सभापती तवडकार उलयलो. सरकार स्टार्टअप आनी आयटी पॉलिसी सकल 10 लाखांचो सीड फंड दिता. तरणाट्यांनी लाव घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. क्षत्रीय मराठाच्या गुणिस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान. अयोध्येतले श्रीराम मंदिर निर्माणाक गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाची 1,08,77,000 देणगी. श्रीरामाचे दिग्विजय रथयात्रेक गोंयांत मोठो उत्साह. दबाजान येवकार. सांग्यार आयआयटीक मळकर्णे ग्रामसभेत खर विरोध. पंचायत वाठारांतली जमीन आयआयटीक दिवपाची ना म्हणून ग्रामसभेचो थाराव. खुबशे फुडारी वेंचणूक जाय मेरेन बहुजन समाजाचे. जिखले उपरांत सरकारी जीएमसीत पीजीक भोजनाक आरक्षण ना म्हणून आझाद मैदानार सरकाराचो निषेध. झिम्बाब्वेक हरोवन भारत टेबल टॉपर. 10 नोव्हेंबराक इंग्लंडा आड सेमीफायनल. पयली सेमीफायनल 9 नोव्हेंबराक न्यूझीलंड आड पाकिस्तान. ईव्हीचेर सबसिडीक सरकाराची स्कीम सुरू जायत सावन अर्ज केल्ले एकाय गोंयकारांक पयशे मेळिल्ले ना. म्हायती प्रमाण 321 4 व्हिलर, 1250 2 व्हिलरांचे अर्ज पेंडींग. म्हायती प्रमाण सगळ्यांक सबसिडी दितलो जाल्यार सरकाराक कमीत कमी 12 कोटी काडचे पडटले. तेवटेन सरकारान ईव्ही सबसिडी बंद केले उपरांत गाडयांचो सेल पडलो. खासा रिपोर्ट. पर्यावरण राखपाक म्हूण प्रदूषण करिनाशिल्ल्यो इलेक्ट्रीक गाडयो सरकार प्रमोट करता. सरकारान 2 वर्सां फाटीं इलेक्ट्रीक स्कूटरी आनी गाडयां खातीर सबसिडीची स्कीम चालीक लावन अर्जूय मागून घेतले. मात एकाय अर्जधारकाक सबसिडीची दमडी पाविल्ली ना. सबसिडी खातीर त्या काळांत इलेक्ट्रीक गाडयांचो सेल मात वाडलो. गोंयच्या रस्त्यार सध्या 4,879 इलेक्ट्रीक गाडयो, 115 ट्रान्सपोर्ट आनी 4,764 नॉन ट्रान्सपोर्ट गाडयो. तातूंत 3,989 टू व्हिलर, 774 मोटारी, 41 रिक्षा, 50 बसी, 25 हेर गाडयो. सबसिडी खातीर सरकारा कडेन 4 व्हिलरांचे 321 अर्ज आयल्यात. सबसिडी खातीर 1,250 टू व्हिलरांचे अर्ज. 4 व्हिलरांचेर सुमार 2.5 ते 3 लाख सबसिडी मेळटा. टू व्हिलरांचेर 15,000 ते 30,000 मेरेन सबसिडी. सगळे अर्ज पेंडींग. एकाय अर्जधारकाक सबसिडीची दमडी ना. सरकारान सबसिडीचे पयशे दिवंक ना आनी दुसरे वाटेन स्कीम जुलय 31 सावन बंद. ताचो बरोच परिणाम इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या खपाचेर जालो, चड करून टू व्हिलरांचेर. सो जेन्ना सबसिडी कॅन्सलेशनाचे अनाउन्समेंट आयले तेन्ना कस्टमरचे डिसिजन खूब हाल्ले, इम्पॅक्ट जाले तातूंत. जितले जाता तितल्या लोकांक आमी प्रोवायड केली स्कूटर डेडलायनाच्या पयलीं. पण ताच्या उपरांत इट लेड टू मास कॅन्सलेशन ऑफ बुकिंग्स. कित्याक कस्टमर जे आसा ते खूब सेन्सिटीव आसता, प्रायस सेन्सिटीव आसता. आनी सबसिडी अमावंट वॉज ऑलमोस्ट अमावंटींग टू 29,000. ताच्या खातीर आमच्या बुकिंग्साचेर आनी बिझनसाचेर खूब परिणाम जालो. सो ओवरऑल बुकिंग्सान इम्पॅक्ट जाला. वी हॅव सीन 30 to 40% डिक्लायन
in our booking numbers. ते वटेन सरकारान इलेक्ट्रीक गाडयांच्या चार्जिंग स्टेशना खातीर पॉलिसी तयार केल्या, मात तिकाय जाय तसो रेस्पॉन्स नाशिल्ल्यान फावो तितली चार्जिंग स्टेशनां गोंयांत दिश्टी पडना. इलेक्ट्रीक व्हेकल घेयात म्हूण सरकार सांगता खरो, मात चार्जिंग स्टेशनाच्यो जाय तश्यो सुविधा ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. गोंयांत लागू पोर्तुगीज कॉमन सिव्हिल कोड बीजेपीच्या जाहीरनाम्यांनी. हिमाचलाच्या वेंचणूक जाहीरनाम्यांत बीजेपीचे तज्ञ समिती नेमून UCC लावपाचें उतर. बरोबर वक्फ बोर्डाच्यो अवैध मालमत्ता ताब्यांत घेवंक आयोगा वरवीं प्रॉपर्टींचो सर्वे. प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा बीजेपीचो उमेदवार पळोवपाची गरज ना, कमळाक मारात, आशीर्वाद आपल्याक पावलो. हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए. मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं. अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए. आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा वो सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा. सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा. हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इलीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी. ऐसी प्रॉपर्टीज पर इसके लिए भी हम काम करेंगे. विधानसभेच्या वेंचणुकेत ST समाजाक आरक्षण दिवपा विशीं 2 दिसां फाटींच राष्ट्रपती कडेन उलयलां. मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलोवप जालां. फुडल्या 2 वर्सांत 2027चे विधानसभा वेंचणुके मेरेन विशय सुट्टलो म्हूण ST समाजाचो फुडारी सभापती रमेश तवडकार उलयला. फोंडें एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन मिडियाक तवडकाराची जाप. ह्या विशयाचो पाठपुरावो चालू आसा. कारण कशें हांगाय आमचें सरकार आसा, केंद्रांत आमचें सरकार आसा. हांव स्वता पयलीं सुद्दां जो आसा न्ही राष्ट्रपतीक हांगा आमच्या मुख्यमंत्र्याक उलयलो आसा, पयलीं आमी राष्ट्रपतीक उलयलो आसा. रितसर ज्यो प्रोसेस आसा त्यो कंप्लीट करपाच्यो आसा प्रयत्न आसा. आनी सरकाराचें आसा न्ही की ट्रायबल भावांक आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें सकारात्मक दृश्टीकोन आसा. आनी सरकारची एक दृश्टीन ज्यो आसा दिवपाक जाय, जावपाक जाय अशी भुमिका आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्सां भितर हो विशेष करून विशय आसूंक शकता. 2027 निश्चितपणे जागे रिजर्वेशन मेळटलें अशी म्हाका खात्री आसा. सरकार स्टार्टअप आनी IT पॉलिसी सकल 10 लाखांचो सीड फंड दिता. तरणाट्यांनी लाव घेवचो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. पर्वरी मराठा संकुलांत अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या 390 गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान. आमदार चंद्रकांत शेटे, सुभाष फळदेसाय, उल्हास तुयेंकार, राजेश फळदेसाय आशिल्ले. मुख्यमंत्र्याचोय भोवमान. गोंय सरकाराच्यो विविध योजना बरेचशे फावटी आमची भुरगीं त्यो घेवपाक कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. कारण आमी स्टार्टअप आनी IT पॉलिसीच्या अंतर्गत आयजूय बी 10 lakhs रुपीज सीड फंडींग दिता. हांव लोन सांगना. 10 lakhs रुपीज फॉर द स्टार्टअप सीड फंडींग दिता ऑन नॉन रिफंडेबल बेसीस. पण म्हाका खूब कमी भुरगे ताचो फायदो घेता आसतना दिसता. त्या खातीर अशा पद्दतीन हांवें लोनाच्यो तर गजाली वेगळ्योच आसा, बट ज्या आमी IT सेक्टरांत काम करता त्या IT सेक्टरांत सीड फंडींग जर सरकारा कडल्यान 10 लाख रुपया मेळटा आसत जाल्यार तेजो फायदो म्हाका दिसता आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाक जाय. इनोवेशन हाजेर जर आमी काम केलें आज म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत वेगवेगळ्या सेक्टरांत खूब मोठो स्कोप आज गोंयांत आसा. वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमी अवेलेबल करीत आसा आनी सरकार आपल्या परीत म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा.
अयोध्येंतले श्रीराम मंदिर निर्माणा खातीर गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाची 1,08,77,777 रुपया देणगी मठाधिपती श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन देणगी जाहीर केली। श्रीरामाचे दिग्विजय रथयात्रेक मठांत मोठ्या दबाज्यान येवकार दिलो। काणकोणा रथयात्रा पावली तेन्ना सभापतीन येवकार दिलो। हमारे संप्रदाय में दो लोगों को बड़ा स्थान देते हैं हम, एक हरि, एक भगवान के लिए और एक गुरु के लिए। इस नाते से आने वाला जो अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, जो राम मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है, उस राम मंदिर के लिए निर्माण कार्य के लिए हम भगवान और गुरु के स्मरणार्थ कुछ दान करना चाहते थे और वो आज पल आ गया है। ऑन बिहाफ ऑफ श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ, we do hereby donate an amount of 1,08,77,777। क्यों बताते हैं? ये संकेत के बारे में बता भी देते हैं। हमने बताया कि भगवान और गुरु को हम उनका स्मरण करके हम देने वाले हैं 108। जो भी आप लीजिएगा, जब जप करते हैं 108 कर लेते हैं, अगर कुछ भी करते हैं भगवान को आप प्रसाद चढ़ाते हैं तभी 108 डालते हैं। तो 108 108 वो भगवान के हो गया नंबर 108, और बाकी का जो बचा है 77,777 वो जो भी है वो हमारे गुरु जी का उनका एज है 77 उनका एज था, तो उनका स्मरण में हमने आज यहाँ पर जो है डोनेट किया है। सिर्फ राम नाम जाप करके तपस करने वाला नहीं, ऐसा नहीं। छात्र वीर्यम बोल रहे, वो भी चाहिए, अर्जुन चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, ब्रह्मचैतन्य ब्रह्मचैतन्य सिर्फ वो नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण अकेला कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या चाहिए? अर्जुन चाहिए। तो भगवत गीता का संदेश वही है। अयोध्येक राम मंदिर जावचें हें दर एक भारतीय संस्कृतीचो भारतीय हिंदू आसा ताका दिसतालें की राम मंदिर जावचें, आनी तें आज राम मंदिर जें आसा न्ही अयोध्येक उबें रावता। सगळ्याची जागृती निमित्तान सबंद देशभर प्रवास करतली आनी तातूंतल्यानच की हिंदू समाजामध्ये एक चैतन्य निर्माण जातलें। सांग्यार IITक मळकर्णे ग्रामसभेत बरोच विरोध जाला। पंचायत वाठारांतली जमीन IITक दिवपाचीच ना म्हणून ग्रामसभेन थाराव घेतलो। IITक जमीन वचना म्हणून सरपंच ठाम आशिल्लो, मात लोकांनी इश्यू लावन धरून ग्रामसभेत विशय चर्चेक हाडलो। निमाणे IITचे आड थाराव। जेन्ना IIT हो प्रकल्प नाका म्हणून आमचो जोकी बाब हाणें तो प्रस्ताव केल्लो आनी सेकंडेड बाय किरण मळकर्णीकर, ताणें सेकंडेड करून गांवच्या सगळ्या लोकांनी आदूस काडून हेजेर आमी आख्या गांवच्या लोकांनी हेजेर ओपोज केला, म्हळ्यार हो प्रकल्प नाका म्हणून रेजोल्यूशन घेतलें। ओके रेजोल्यूशन घेतलां। सरपंचाचे तळ्यात म्हळ्यात IIT तांच्या पंचायत वाठारांत येना अशें खंय ताका दिसता। लोक म्हणटा मळकर्णेची जमीन IITक वता म्हूण तांचे कडेन रिकॉर्ड आसा। IIT हो प्रकल्प आमच्या विलेजीन नाका आनी त्या माध्यमांतल्यान तेणी नागवी विलेज जी आसा ती तितून भितर कन्सिडर जाता अशें तेंचे एक विशय आसा आनी तांकां तेंचे एक 2-3 डॉक्युमेंटेशन तेणी सबमीट केलें की मुख्यमंत्र्याचें निवेदन आसलें, लेटर आसलें, ते कॅबिनेट मिनिस्ट्री भितर जालें, तें सबमीट केलें आनी त्यामुळे तेणी एक प्रपोज केलो की आमकां आमच्या विलेजी भितर IIT नाका आनी ते म्हणून सगळ्यांच्या एकमतान हो प्रस्ताव जो आसा तो मंजूर जाल्ले कडेन आसा। तरी आसतना आमी सरकारा कडेन मागणी करतले की खरें बाबा डॉक्युमेंटेशना अंतर्गत खरें बाबा ही IIT आमच्या भागांत येता काय कितें, कारण कांय म्हाका अजून पर्यंत म्हाका दिसता की आमचे खंय तरी आमच्या लोकांचो आमच्या शेतकारांचो गैरसमज जाल्ले कडेन आसा। जे रितीन सरकारान जे रितीन आमचे CMान आमकां सांगले कडेन आसा ते म्हाका दिसता की हो प्रकल्प जो आसा तो आमच्या पंचायती येना। नागवे विलेजीचे 25/1 to 25/9, 26/1 to 26/10 हे सगळे सर्वे नंबर IIT लागून एक्वायर केल्ले आसा आनी हें जें आसा हें एक्विजिशन केलां आमगेलो इवन दीपक ES गायतोंडे असिस्टंट डायरेक्टर CAD, तेजे चीफ मिनिस्टराल सुद्दां रेकॉर्ड आसा वय मारिल्लो की तें
एक्सपर्टायट करचें म्हणून जाता तितलें बेगीन जावचें म्हणून. तेन्ना हो कशें म्हणूं शकता की आमची मळकर्णीची जमीन वतना म्हणून IITक. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयच्या फेरी बोटींनी गाडयो व्हरपाची कॅपॅसिटी सामकीच उणी. ते भायर फेरी धक्क्यार लायतना फिरोवची पडटा. रो फेरीची तांक गोंयचे फेरी परस 4 पट मायज. तशेंच ती धक्क्यार लायतना फिरोवपाची पडना. रो फेरी गोंयांत हाडल्यार टुरिजम आनी न्हंय येरादारीक बुस्टर मेळटलो. रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री सुभाष फळदेसाय परवरी एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो. तो केरळ कोचींतले शिपयार्डांत पळोवणी करून आयला. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ही एक गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग कंपनी आसा ती पळोवपाक गेल्ले आनी तातूंत भितर विक्रांता सारकी एक शिप तांणी व्हडली लार्ज ह्यूज शिप केल्ली आसा आनी ताच्या अंतर्गत रो फेरीज ते हे करतात. ह्यो रो फेरीज गोंयांत भितर लॉन्च करपाच्यो. म्हणजे रो म्हणजे कितें आतां आसात त्यो आमच्यो पयलीं ओल्ड ट्रेडिशनल फेरीज एक सायडीन येवपाच्यो एक सायडीन व्हरपाच्यो थंय घुंवपाचें. रो फेरीज म्हणजे 360 डिग्री हाफ टर्न जातात आनी रो फेरीज म्हणजे एक फावटच्यान व्हेकल्स आयले दुसरे वटच्यान रिलीज जातात आनी एक व्हेरी सिंपल वे म्हणजे एक रो फेरी घेतली जर जायत इट मीन्स इक्वलंट टू 4 आमच्यो ट्रेडिशनल फेरीज आसात. म्हणजे अशे बिजी रुटाचेर रो फेरीज घालपाचे आनी पॅसेंजर्स तांकां वेटिंग जाता क्यूज जातात ते सगळे एलिमिनेट करपाचो हो एक म्हजो उद्देश आसा. म्हणून त्या संदर्भात आजकालचे लिडर फुडें सरून डीलर जाल्यात. बरें जालें काय क्रेडीट घेवंक फुडें, वाट लागल्यार दुसऱ्याचेर मारून मेखळे. आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद उलयला. लिडरान खंय लोकांच्या फाटल्यान रावंक जाय, चुकल्यार जबाबदारी घेवंक जाय. मडगांवां रवींद्र भवनात सालसे ट्रायबल फोरमाचे लिडरशीप आनी करियर गायडन्स कार्यशाळेंत गोविंद उलयलो. I always told the leaders are like a shepherd who always stood behind the flock. पण बरीचशी परिस्थिती अशी झाली असतात की आजचे लिडर आपण स्वतःच मुखार रावतात आणि फाटल्यान कितें जाता तें कांय कळना आणि म्हणून लीडर 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 ह्या शब्दाचो काही अर्थ तो डीलर जाता काय कितें असो तरेचो एक प्रश्नचिन्ह आजच्या समाजात आमी पळोवपाक मेळटा. फाल्यां सकाळी इन केस आमच्या आयुष्या भितर किंवा वाटचाल करत आसतना फेलर आयले ते एक्सेप्ट करपाची ताक आणि मोख ज्या मनशा भितर आसा ही इज अ लीडर. पण आमच्या समाजा भितर अशे तरेचे लिडर आसात की बरे जाले रे जाले क्रेडीट घेवपाक फुडें आसतात आनी जर वायट जर घडलें जाल्यार ब्लेम गेम करपा खातीर सदांच आमी मुखार आसतात. आनी लिडर जर जातलो जाल्यार मान अपमान हो सहन करचोच पडटलो. तो पर्यंत तूं लिडर जावपाक शकना. कारण बरें केल्यारूय लोक उलयतले, वायट केल्यारूय लोक उलयतले. खुबशे फुडारी वेंचणूक जाय मेरेन बहुजन समाजाचे असतात. वेंचणूक जाल्या उपरांत सरकारी ह्या फुडें बहुजनाच्या नांवान वेंचणूक लडोवंक मेळची ना. आझाद मैदानाचेर बहुजन समाजाच्या फुडाऱ्यांचे सरकारा आड धरणे. GMCंत PG एडमिशनाक खंय बहुजनाक रिजर्वेशन ना. सरकारान निर्णय घेवचो, मुख्यमंत्र्यान खंय बहुजनाचो म्हूण सिद्ध करचो. गोवा स्टेटीन वा प्रत्येक स्टेटीन रिजर्वेशन जे आसता ते रिजर्वेशन इतके वर्सां हांगा इम्प्लिमेंट केल्ले ना आनी ताका लागून MD MS हे सगळे जे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सीस आसा थंय SC ST OBC समाजाच्या कॅन्डिडेटांक रिजर्वेशन ना. पूण अजापाची गजाल म्हटल्यार ऑल इंडिया जो कोटा आसता म्हणजे थंय 50% स्टेट कोटा आनी 50% ऑल इंडिया कोटा आसता जो सेंटराच्यान भरता थंय. आनी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे स्टेटींनी रिजर्वेशन लागू आसा आनी थंयचे SC ST OBCक आपल्या स्टेटीन मेळटा. त्याच बरोबर ऑल इंडिया लेवलाचे SC ST OBCच्या लोकांक आमच्या गोवा राज्यानूय जे रिजर्वेशन ऑल इंडिया थंयय मेळटा. पोस्ट ग्रॅज्युएट एडमिशनाचो विशय जावचे पयलीं 2014 नोटिफिकेशन येयल्लें. त्या वेळाचेर म्हाजे भाव कमिटीचेर आशिल्ले, आमी आशिल्ले, पूण तेचो इश्यू फुडें व्हरपाचो एक संदी मेळ्ळी ना. तेजे नंतर आमी हायकोर्टान गेले. हायकोर्टान वचून रीट पिटिशन घातलें आनी रीट पिटिशन घातले नंतर एजीन सांगलें आमकां की आमी हें कंटिन्यू करता, आमी तुमकां ह्या वर्साच्यान दिता म्हणजे 2021 दिता. मजगतीत आमच्या बाब रामपुरावान सांगलें तशें कॅन्टिनान एक
नोट धाडलो, तेजो रिमार्काचो नोट धाडलो की गोंयांत एकच मेडिकल कॉलेज आसा आनी त्या कारणाक लागून ओबीसीक आमी रिजर्वेशन दिवंक शकना. पूण खुबशे असे लिडर आसात इलेक्शन जायसर ते बहुजन समाज असतात मागीर ते सरकाराचे जाता. जो मुख्यमंत्री आसा तो बहुजन विरोधी. प्रत्येक जी डिसिजन ताणें घेतलेली आसा ही बहुजन समाजाच्या विरोधी आणि तितून भितर सर्टन ज्यो कम्युनिटीज आसात तांकां टार्गेट करून काबार करपाचो प्रयत्न हो मुख्यमंत्री करता. नेटफ्लिक्स इंडिया सारकेल्या OTT प्लॅटफॉर्मार कोंकणींतल्यान शॉर्ट फिल्म येवप म्हणल्यार अभिमानाची गजाल. ते भायर बॉलिवूडांतल्या दिग्गजांचें मार्गदर्शन मेळप सोपी गजाल न्ही. रायचे तरणाटे फिल्ममेकर बरखा नायक प्रुडंटा कडेन उलयले. शॉर्ट फिल्म सर्त टेक 10चे सर्तींत बरखाचें कोंकणी शॉर्ट फिल्म सॉल्ट जैतिवंत. सद्या नेटफ्लिक्सार हें फिल्म बरेंच गाजता. Netflix is a big platform. Film Companion is a big company and Take 10 was also a huge initiative. So the fact that I made it to the top 10 meant a lot to me. Mazo self-confidence, self-esteem bhi bari boost zali. But raising funds for Konkani short film can be difficult. And here was an opportunity where they were telling me ki make your film, make it the way you want it and make it in Konkani म्हणून. So I don't think I could have asked for more. The fact that एक कोंकणी शॉर्ट फिल्म नेटफ्लिक्स सारख्या प्लॅटफॉर्माचेर पावता means a lot to me personally. ह्या प्रोग्रामाच्या थ्रू आमचे जायते वर्कशॉप्सूय जाले विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आनी प्रोफेशनल्स वेटरन्स. आनी आमकां नीरज घैवन, शकुन बत्रा, कबीर खान, जय ओझा, अमृता महल, तिस्का चोप्रा, संयुक्ता काझा, विशाल ददलानी सारख्या म्हणजे खूप रिस्पेक्टेड आणि रेप्युटेड प्रोफेशनल्सां कडल्यान शिकपाची संद मेळ्ळी. आणि आय थिंक एवरीथींग दॅट आय लर्नड म्हजे बरोबर अशें आयुश्यभर उरतलें. लोलयांत तामणेच्या कुडतर पुरुष शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी कुडतरीकरीण महामाया देवस्थानाची जात्रा आनी निवलांची दिवजां मोठो उत्साह, उमेद आनी दबाज्यान जाली. 200 वर्सां सावन लोलयां तामण्या निवलांची दिवजां जातात. 200 वर्सांचे पयले लोक म्हणटात म्हणल्यार आमचे दायजे म्हणटाले की ही आमी पाड्ड्यां सावन तुगेले कित्याक लागून तरी आमची चूक तांची चूक म्हणे आमकां खबर ना. थंयच्यांनी वात आमी निवेलीच्या कोण्याक घालून हाडिल्ली. हाडटा ती हांगा पावपाक तो दीस जालो आनी ती वात तुगेली हांगा जाण्टेल्यांक दवरली आनी त्या मेरेन सावन आमी तुगेले जात्रा करतात. हाचो उद्देश कितें ह्या दिवजाचो, ही दिवजां आनी दिसता म्हाका खंयच ना काय दिसता. तेन्ना ही दिवजां आमी निवेलीच्या कोण्याक कितें करतात तर ती वात खंय थंयच्यान निवेलीच्या कोण्याक घालून हांगा हाडिल्ली. तो मेरेन आमी ती आमचे जे जाण्टेले करताले पळय तशेंच आमी करता येयला आनी आज म्हणल्यार ती तशी आमी करतात. झिम्बाब्वे हरोवन टेबल टॉपर थारिल्ल्या भारताची सेमीफायनल इंग्लंडा आड 10 नोव्हेंबराक. नशिबाची साथ मेळिल्ल्या पाकिस्तानाची सेमीफायनल न्यूझीलंडा आड 9 नोव्हेंबराक जातली. दक्षिण आफ्रिका नेदरलँड्स आड हरले आनी चोकर्स लेबर सार्थ केले. पाकिस्तानान मेळिल्ले संदीचो लाव घेवन बांगलादेशाक हरोवन सेमीफायनल गाठली.
India scored an emphatic victory over Zimbabwe in the ICC T20 Cricket World Cup here at the MCG. The focus now moves up to the Adelaide Oval, where India take on England in the second of the semi-finals in the ICC T20 Cricket World Cup. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.